Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. शपथविधी सोहळा जो आसा तो म्हाका आमचो 25 तारखे पयलीं केन्ना तरी जातलो. 21 तारखेक नंतर आनी 25 तारखे पयलीं कंप्लीट करप अशें थारलां तेंचे वयर. अजून टेंटेटिव्ह एक्झॅक्ट डेट ठरूना, पण तरी पण म्हाका दिसता की 23, 24, 25 ह्या 3 दिसां भितर केन्ना तरी जातलो. समजा 24 तारीख जालो जाल्यार 23 तारीख ऑब्जर्वर येतले, 23 तारीख जाल्यार 22, 24 जाले जाल्यार 23 आनी 25 जाले जाल्यार 24. एक दीस पयलीं येतले. फक्त दुर्दैव इतलेंच दिसता की दिगंबर बाब कामत हे कितलीं वर्सां राजकारणांत आसात आनी त्या तेंच्यांनी पयलीं आपली चिंता करची. तेंचो प्रदेश अध्यक्ष राजिनामा दिला, तो पयलीं नवीन कोण तो पळोवचो. तेंच्यांनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आपलो कोण आहा तोय तेंच्यांनी ठरोवचो. भारतीय जनता पार्टीची चिंता तेंच्यांनी करपाची गरज ना. आमचे केंद्रीय नेतृत्वय चिंता करपाक आसा. बाकीच्या राज्यांनी कशें जातलें, आमचे नॅशनल लिडर सगळे कडेन वयतले, त्यामुळे ते ऑल्टरनेट म्हणजे एक दीस यूपी जातलें, एक दीस उत्तराखंड, एक दीस गोवा, एक दीस मणिपूर अशें जातलें. हेंचेकडे अजून पीसीसीचो प्रेसिडेंट ना, हेंचेकडे अजून लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो धाडपाक लागून चीफ जो आसा काँग्रेस पार्टीचो अजून इलेक्ट करूना. सो तुमी पयलीं हे इलेक्ट करा, मागीर जे आसा गव्हर्नराक दोश दिया. गव्हर्नराक दोश दिवपाची तुमकां गरज ना. गव्हर्नराक खबर आसा की हांगा हे काँग्रेसी कडेन जे आसा आमदार ना, काँग्रेस जे आसा गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक जे आसा आज परिस्थितीन ना.